दिव्यवाणी 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 मुखेच्या भाव भयणीनो एकल्यान आमकां तांचो जागो बेंजार करूंक आपयलो हांगा बरें घर बांदूंक आमचें ड्रीम हावज आमी मस्त तेंपार हांव वावर करून आनी बिजनसांनी करून वावर करून आमी इल्ले पयशे जोडल्यात. आतां आमकां एक आमचोच म्हणलो बिजनस आनी बरो सेट जाला. आतां आमकां आमचें म्हणलें घर जायचें. आतां ल्हान घरांत आसा आमी देखून हांगा व्हडलो जागो काणयला फादर आमी हांगा ह्या जाग्यार आमी बरें घर बांदचें आमी चिंतलां. एक बेंजार करून आमकां मरे कांय दोशी जावं नजो मागणें करून पळोवंक हो जागो आमी काणयेत गी हांगा घर बांदयेत गी म्हणून आमकां आपयलें. आमी गेले घर जागो तो जागो पुरो बरो पळयलो. खाली तो जागो थोडे माड आनी प्राय लायल्यात आनी घरान मागणें करतना ते मागणें करतना आमकां दिसून आयलें बरो जागो आमकां दिसून आयलें. वय आनी देखून तो जागो तुमी काणया घर बांदा बऱ्या गवळ्याचें आयकलां थंय म्हज्या शेळयेक शितळ उदकाची व्हरता पांचवेन थंड दिता म्हणल्यार थंय पॅसेज आयल्या जागो बरो काणया म्हूण. तें काणून जाल्ल्या तक्षण घराक पंचांगणी घालें विगाराकण्या पयलें थंय आनी घर बेजमेंट तळ आनी बेजमेंट जालें बुनयादी फातर घालो थंय बुनयाद फातर घराक घालो. बुनयाद फातर घालून जाल्या उपरांत एक 6 म्हयने जाताना आमकां परतून आपयलें. फातर बागलांनी बसोंक आसात दारां बसोंक आसात जनेलां बसोंक आसात सकडी दारां जाताना आमकां बरें वारें आनी बरें उजवाड आमचें घर बराचें आमचें घर नंदन जायचें. एक तुमी येवन हीं जनेलां बागलां दारां एक बेंजार करून वचा फादर फाल्यां आज हांव दारां दवरतात तुमी जाय करून नोवरार या. आमी गेले आमी वचून दारां आनी बरां पळयलीं. म्हाका तीं दारां येदी व्हडलीं इगर्जेच्या दारां बरीं दिसलीं व्हडलीं आनी व्हडलीं जनेलां ती दिंकाले. मागीर हांव पळयलीं ती बरो संतोश जालो वळो फादर सिप्रियानांनी विचारलें इंकाल येदोडलीं दारां इंकाल येदोडलीं बागलां हाडल्यां तेदीं दारां येदी बागलां काल्यां गी म्हणून. आनी ती म्हणाली आमच्या घरा बरें वारें येचें आमकां सगळे दिसाचें आनी देखून व्हडलीं दारां दवरल्या सबाय चड एक उक्त्याक सगळी सिनरी दिसता व्हडलीं बागलां देखून व्हडलीं जनेलां हाडल्यां आमकां बरी सिनरी आनी परत पळयचें म्हणाली. तो जागो तिके शुबार बरें सिनरी आमकां खुशी जाली. सगळीं दारां आनी बागलां बेंजार केलीं आयलीं. मागीर ताणें घर व्हंकलाक आमकां आपयलें इनॉग्रेशन घर आमचें हावज वॉर्मींग सेरेमनी फादर या म्हूण. आमकां रेतीर आसली देखून वचोंक जावना आनी थोड वचोंक जावना. मागीर एक 6 म्हयन्या उपरांत आमी तेन्ना पाशार जातलें आमकां उडास आयलो आमचें नवें घर कितें पळोवचें पळोवन येया म्हणून तशें नवें घर बांदलां. आतां कशें दिसता पेंटींग आनी जाल्ल्या उपरांत जायत तांकां विजीट करया आमकां वेळ आलो विजीट करया आमी विजीट करूंक गेल्या. आनी विजीट करूंक गेल्ल्या वेळार आमचें व्हडली गेट जंपल्या आनी ताचे उपरांत गेट जंपल्या मात्र न्ही बागलां जनेलां पुरो जंपल्यांत. मागीर तिशीन गुंदा म्हणटाना आमकां कोणें पळयलें तें शेजारच्यांनी पळयलें ती वळखीचींत हांगा आत्मज्योती ती आयल्यान ती मुखार जावन आयली हे फादर म्हणून आमच्या घरा हे फादर एक ग्लास कापी पिवंक आसा या म्हणून. मागीर आमी ही कोणी नवें घर जालें नवें घर जालां फादर घर व्हंकला आपयलें ताचे मागीर कार आनी येता आसतात पळयलां पूण आमी बागी लुकतें गेलीं जणें लुकतें पळोवनात म्हणून. तशें उलयतना ती चिल्या घरची आयली रिताबाय कडेन उलयलां. रिताबाई तांगेर आसात गे तांकां भेट करया म्हूण आयली आसात गी म्हणून. ना फादर आमी हे मुखल्यांनी आसात आमी कुशीन आमी आसा त्या कुशीचें एक जणेल जावन बागेल जावन उक्तें गेल्यार पळोवना म्हणाली. येदो तीं जणेलां वय व्हडलीं जणेलां उक्तें करना ताणें उक्तें केलां सगळें सजारां दिसता तांकां पूण हांवें एक जणेल ताणें उक्तें केल्या 6 म्हयन्यांत हांव एक बागील उक्तें केलें पळोवना म्हूण. ह्या मुखल्या कुशीन ह्या उजव्या कुशीन एक बागील एक दार उक्तें केलें हांवें पळोवना उतर. येदोडलीं दारां दवरल्यांत घरा येदोडलीं जणेलां दवरल्यांत येद्यो दारवंत पूण एक दार उक्तें केल्लें पळोवना म्हणटा शेजारचीं एक जणेल उक्तें केल्लें पळोवना म्हणटा. घरा दवरतना व्हडलीं जणेलां जायचे म्हणाली व्हडलीं बागलां जायचे म्हणून. पूण एक जणेल उक्तें केल्लें एक बागील उक्तें केलें शेजाऱ्याच्यांनी पळोवना. शेजारी ती शेजाऱ्यांनी पळोवन तर मागीर आमी गेले बेल केले आसात पळय हांवें सांगलें तूं कापी करून दवर येता हांव पिवंक पूण तांच्या कडेन भेट करून येता तुजी कापी जाता आमचो थंय वचूं येता म्हणून गेले हांवें बेल केलें पेटे आसात घोडले म्हणून. ना पेटो आसा म्हूण दिसता गुडांत घालतात म्हणून. आमी गेट उक्ती केली आनी भितर गेल्या बीग घालून घातलें आनी आमी भितर गेले आनी बेल केलें बेल करतना आयली येवन
उक्त्यांक बागेल उक्त्यांक गेलें आमकां भितर पयलें भितर बसतना व्हडलीं जणेलांक व्हडलीं कटनां घाल्यात व्हडलीं ते एक काळ्यान खतारी रातीन परजळटात खंय ते ताचेर आनी रेडियम आनी प्रासा खंय आनी सगळीं म्हणाली ते भितर वचून स्वच्छ लायट ऑफ केलो इल्लोसो लायट घालो ती परजळटात अश्यो वाली परजळटात खंय ताचेर व्हडलीं कटनां घाल्यात वणटी सगळीं वणटी सकयल मुसळ आनी बागलांक हांवें जणेलां उक्तीं केलीं 2 बागलां उक्तीं केलीं जणेलां उक्तीं केलीं इल्लें बरें वारें येवं दी म्हणून सांगलें व्हडलें घर सोबीत बांदलां पूण पुरा क्लोज मोगाच्यान आमची शेजारा आमी आमच्या सुखा दुखांत आमी तांकां पावाचे तांच्या कश्टा दुखांत आमी पावाचे हें सदां हें आमचें क्रिस्तांव जिणेचें लक्षण हें क्रिस्तांवांचें लक्षण हें मनशापणाचें लक्षण की हें क्रिस्ती जिणेचें बरी खऱ्या क्रिस्तांवांचें लक्षण आमच्या गरजांत आमच्या सुखा दुखांत तांणी पावचे तांच्या सुखा दुखांत आमी पावचे देखून मोगाच्यान आयला आद्वेंत 2023 आद्वेंत आयला फाल्यां आज आमी वर्साचो आज पयलो आद्वेंत पयलो आयतार आद्वेंताचो पयलो आयतार पयलो हप्तो आचारान करता हो हप्तो आद्वेंताचो आमकां आयला पयलीं आमी कितें करचें आद्वेंतान कितें सांगता आमच्या मोतीची आमच्या काळजाची आमच्या आत्म्याची भितरल्या अंतस्करणाची आत्म्याचें दारां उक्तीं करीचें आमी उगाडीचे देखून पयलीं आमी ह्या आद्वेंताच्या पयल्या आयतार आमकां उलो दिता दारां बागलां तुमची अंतस्करणाची उक्तीं करा आनी सोम्याचें आजारपण आमच्या घरांत आमच्या शेजारा सोम्याचें आजारपण वळखूंक ताका गामाण दिवंक न्हिदोन पडना जावंक पुरा दारां घाल पुरा बागलां घाल ओत्मय बंद आनी कुडी बंद खाणी बंद दोळे बंद सगळीं बंद करून बसनाकात आमच्या मोतीचीं दारां काळजाचीं दारां आनी आत्म्याचीं दारां बागलां जणेलां उक्तीं करन नवें साव नवीकरण आमच्या जिणेक येवं दी मोगाच्यान पयलीं आमी आमचें बद्धपण नवीकरण करचें मुस्तुबटी सांगतात कालें नवीकरण तूं कालें पुरा बद्द आसाय वॉट आर यू कमिटेड टू युअर कमिटमेंट शूड बी रिन्यूड युअर कमिटमेंट रिन्यूवल ऑफ युअर कमिटमेंट म्हणून आमकां हर एक दिसा शुक्रारा आमच्या रिलिजियस बेथाक आमी केल्ल्यो आंगवण्यो त्यो नवीकरण करूंक जाय रिन्यूवल ऑफ आवर वावज रिन्यूवल ऑफ आवर कमिटमेंट ते आमचे देखून आमी हर एका क्रिस्तांवांनी ह्या आद्वेंताच्या पयलें वता आमी रिन्यूवल करचें कालें रिन्यूवल आमचें कमिटमेंट काल्याक कमिटमेंट टू हियरींग आयकोवचें काल आयकता हांव तें नव्यान आमी रिन्यूवल करचें आमी वॉट्सॅपार आयिल्ल्यान तेंत आयकता हांव ह्या सोशल मिडिया मदीं आयिल्ल्यान तेंत आयकता हांव देखून आमचें कमिटमेंट आमचें गामान रिन्यूवल करचें आमचें आयकूनचें सकत लिसनींग कमिटमेंट टू लिसन कमिटमेंट टू एटेन्शन आवर कमिटमेंट टू रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया दिवची कितले फावटी कितले जण आमकां जेजू मेळटा दुबळ्यान थंय आमी ताका प्रतिक्रिया दिना आमच्यातल्याक चलतेच रावता बरो शेजारी पळय तो वचून ती पडिल्ल्या मनशाक गायिल्ल्या मनशाक तो प्रतिक्रिया दिता उरले दोगूय पयसल्यान चलता प्रतिक्रिया दिनात देखून वो आद्वेंताचो वेळ आयकूंक चड आमी आयकचें उलोवचें उणें करीचें आमी गामान दिवचें आयकोवनच्याक आमचें येदो आयकलां बद्द जाल्यार आमी मस्तपटी आमी कमीट केलां हांव आयकतां म्हणून त्यात आमी परतून नवीकरण करन चड म्हत्व दिचें ताका आयकोवनच्याक म्हत्व दिचें आमी कितें आयकता तें म्हणून कल आयकता म्हणून सोशल मिडियाक आयकता ह्या आमी कल आयकता देवाचो थाळो आयकता म्हणून देवाचो थळो देवाच्या उतरांत हांव देवाचो थळो सर्मावंत हांव देवाचो थळो आमच्या लितुर्जींत देवाचो थाळो शेजारांच्या मेळच्या उत्तेजनांत तांचो देवाचो थळो तो आयकूंक आमी गामान दिचें दुसरें आमी कालें आमी रिन्यूवल करचें कमिटमेंट आमचें बद्धतेचें आमी काल्याक म्हणून सांगल्यार गामान दिवच्याक गामान एटेन्शन दिचें गरजेच्या संगतींक आमी गामान दिचें आमी गण्य दिचें थंय आमचें नवीकरण करचें आमी आमचें कमिटमेंट टू एटेन्शन थोड्याक आमी गामान दिचें आमच्या मागण्याक गामान दिचें आमच्या संबंधाक गामान दिचें आमच्या कुटुंबाक गामान दिचें आमच्या शेजाराक आमच्या फिरगस कुटुंबाक आमी गामान दिचें फिरगस कुटुंबांत काल नाता फिरगस कुटुंबांत कितें बरें जाता ताका आमी गामान दिचें थोडे मस्तपटी आमी गामान दिना ह्या आद्वेंतान आमचें बद्धपण नवीकरण करूंक देव लितुर्जी उलोव दिता वाचपाक उलय दिता आमकां लितुर्जी आद्वेंत उलोव दिता आमी गामान नवीकरण करचें कमिटमेंट रिन्यूवल करचें म्हणून परतून फावटी आमी कमिटमेंट रिन्यूवल करून ना सोडून गेले आमी कमिटमेंट उणें केलां गामान आमी चड करता म्हणून घट्ट रावता तिसरें आमी प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया खंयच्याक आमी प्रतिक्रिया दिचे देवाक मागण्याक कुटुंबाक भुरग्यांक सेसंबार आमी ताका प्रतिक्रिया ताका बद्द जायचे तें बद्धपण आमी नवैकरण करचें आनी तेदला आमच्या नातालांचें फेस्त अर्था बरी तो सुफळ 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 जाता आमची जिणी नंदन करता हें आद्वेंत हें नाताल आमचें जिणी नंदन करता नाताल नंदन करता आमची जिणी एडवेंट म्हळ्यार काले मोगाचें न्हू एडवेंट म्हळ्यार एरायवल म्हळ्यार आमी येता बस एरायवल म्हूण सांगता आमी आनी एरायवल म्हूण बरो एअरपोर्टान व्हडलो बोर्ड घालता एरायवल आनी डिपार्चर म्हूण एरायवल म्हळ्यार येवचें येणें आयलीं म्हूण दुबायतावन आयलीं हांव युरोपांतल्यान आयलीं अमेरिकांतावन आयलीं ऑस्ट्रेलियांतावन आयलीं म्हूण येणें एरायवल एडवेंट म्हळ्यार एरायवल म्हूण क्रिस्त रायाचें येणें क्रिस्त जेजू सोमी आमचो सोडोनदार 2000 वर्सां पयलें चरित्रेंत बेतलेमाच्या गर्दनाच्या गोठ्यान अस्कत बाळ जावन जल्माला तो सोडवणदार जावन आयला तो रक्षक थारावक जावन आयला आमचो दुर्बळ बाळ दुर्बळकायेंत गोठ्यान तो जल्माला आमच्या सोडोवणे पसत आयला आमकां पथकांत सोडोवन आमकां बापाची भुरगीं करून सस्नाचें जिवीत जावन पथकाचेर जैत मरणाचेर जैत आनी सस्नाचें जिवीत दिवंक सोमी आयला तो 2000 वर्सां पयलीं आयला अस्कत बाळ जावन आयला आनी पुरतो आनी एक सोमयाच्या येण्याक आमी गमाण दिजे संवसाराच्या आखरेक सोमी महिमेंत येता वैभवांत येता ताच्या वैभवान तो येता अस्कत बाळ जावन आनी आनी दुसरो फावटी येताना पयले फावटी सोडोनदार जावन आयलो तो रक्षक जावन आयलो तो तारक जावन आयलो आमकां पथकांतावन सुटोवन मरणाचेर जैत करूंक मरणांतावन आमकां बचाव करूंक पथकाचेर जैत व्हरूंक आमकां तो आयलो संवसाराच्या तो 2000 वर्सां पयलें बेतलेमाच्या गर्दांच्या गोठ्यान तो आयला आतां दुसरे वटेन तो अस्कत बाळ जावन येना आतां रक्षक जावन येना देखून हे सोमया पथकां सोडय म्हणून करेजमांत ते कंथार म्हणटाना म्हाका अजाप जावचें अजाप म्हणून ते हे सोमया आमच्या पथकाचो बचाव करूंक आयला तो येवन जाला पथकाचो बचाव करून जालो कुर्सार ताणें जीव दिवन म्हाका ताणें पथकाचो बचाव केला आनी हांवें कांय करूं ना आमच्या पथकान ताणें बक्षिल्ल्यान जेजून आनी मरणांतावन आमकां पथकाच्या मरणांतावन आमकां ताणें जैत दिवन आमकां जैताचीं भुरगीं सस्नाच्या जिविताचीं भुरगीं केल्या परतून पथकांतावन आमकां राखच्याक ये म्हणून आमी म्हणटा आमच्या नेणार पडगी कितें गी तेंकां तार म्हणचें समजणेचें न्ही थियोलॉजिकली करेक्ट ना तें आतां आमी कंथार म्हणचे जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक ये म्हूण सांगून देखून पथकांतल्यान सुटोवंक न्ही आतां जेजू येता अस्कत बाळ जावन न्ही सोडोनदार जावन न्ही रक्षक जावन न्ही तो आतां येता मुनसूबदार जावन नितीदार जावन जडती जज जावन येता तो जडती करूंक येता ताणें जोड दिल्लें जैत आमी उगडेलां गी ताणें जोड दिल्लें आमकां सदांचें जिवीत आमी उगडेलांक दवरलां गी म्हूण जडती करूंक येता त्याच्या येण्याची वाट पळोवन आमी जागी आसांक गी जाग माग आमच्या त्या गी जेजू थंय येताना या आमी जणेलां आत्म्याचीं जणेलां दांपल्यांत आमच्या कुडीच्या आमच्या अंतस्करणाची दारां दांपल्यांत काळजाचें दारां दांपल्यांत गी देखून जाग माग आसा जे तुमी आसा जे म्हणून आतां त्या मार्काच्या वंजेलांतलो आज वाचप अध्याय 13 आनी श्लोक 30 आनी 7 हांव तांकां हेरांक कितें सांगता तें तुमकांय सांगता जागी रावा जाग माग आसूं दी जागी रावा म्हूण जेजू सांगता देखून आमी जागी रावंक प्रयत्न करचे आद्वेंत क्रिस्ताचें एक पयलें येणें तो बेतलेमांत बाळ जावन जल्मालो आमचो सोडोनदार जावन तारक जावन रक्षक जावन जल्मालो आनी आद्वेंत म्हळ्यार जेजूचें दुसरें येणें जेजूचें दुसरें येणें ह्या दोन येण्यां भितर मदें आनी एक देवाचें येणें आसा आनी हो मदलो काळ ह्या दोन महान गणितां मदें आमी नियाळ करूंक जेजूचें पयलें येणें नियाळ करूंक जेजूचें दुसरें येणें नियाळ करूंक आनी ताच्या मदें जेजून म्हजें थंय येवचें हें नियाळ करूंक हो फुलफिलमेंट संतृप्तीचो काळ न्ही फुलफिलमेंट सगळी फुलफील जालें सगळी संतृप्ती जालो न्ही हो राखसो टायम ऑफ वेटिंग अँड वॉचिंग जेजूचो वो राखसो काळ जेजूच्या येण्याक हर एक दिसा जेजून म्हज्यार येवचें ताचें येणें त्या येण्या खातीर हांवें जागे रावचें टायम ऑफ वेटींग फुलफिलमेंट जाल्लो संतृप्ती जालो सगळी जालें म्हणलो टायम न्ही वो येणें म्हळ्यार राखसो टायम फुलफिलमेंट जावच्याक राखसो टायम आद्वेंतांत सोम्याक मुखामुखी पळोवचो वेळ न्ही आमी थोडे फावटी म्हणटा जेजू येता आमी मुखामुखी पळयता म्हूण आद्वेंत सोम्या मुखामुखी पळोवचो वेळ न्ही वय आमी सोम्या कशें पळयता म्हणटा स्टेन्ड ग्लास पळय काराक थोडे फावटी वत मारनातल्या बरी ताका स्टेन करता स्टेन्ड ग्लास
या डार्कली आरसो स्टेन्ड आरसो डार्कली थोड्याच्या घरांत आरशे आसात बैले आमकां दिसताना क्लियर दिसना झाडां आनी कली म्हण जाती भायर आसल्यार दिसना क्लियर दिसना कोण कितें गी तिशीन इशीन गेल्ले दिसा क्लियर दिसना देखून डार्कली आरशो पळोवन देखून आमी सांब पावलोच्या उतरांनी म्हणचें जाल्यार कोरिंथीकरांक बरयल्या पत्रांत पयल्या कोरिंथीयन 13 श्लोक 12 13-12 तांदूळ 13 आमकां वता पयलो कोरिंथीयन 13 अध्याय वता आमकां चड मोगाचो आनी फर्स्ट कोरिंथीयन 13-12 कितें सांगता म्हण सांगल्यार आद्वेंत म्हळ्यार मुखामुखी पळोवचो काळ न्ही मुखामुखी पळोवंक तयाराय करचें काळ मुखामुखी पळोवंक तयाराय करचो काळ वो तयारायचो काळ मुखामुखी पळोवचो रेडी जावन आतां मुखार येता म्हणून बैलान आयलो वयर म्हणटा न्हू वखालय न्हू भितर सरतात बैलान आयलो वयर म्हणटा न्हू ती मुखामुखी मेळटात हांगा वो आद्वेंतान आमकां मेळना मुखामुखी पळोवचो वेळ न्ही आमी मुखामुखी पळोवंक तयाराय वो तयारायचो वेळ गेट रेडी तयार करचो एअरपोर्टांत आमी पळयता फ्लायट लेट जाता मोगाच्यान तेन्ना वेटिंग रुमांत आमकां रावंक आसता आद्वेंत राखचो काळ क्रिस्ताच्या येण्याक राखचो काळ वेटिंग रुमांत बसो राखल्या बरी फ्लायट केदाळ येता फ्लायट केदा बसो राखता आमी वेटिंग रुमांत तोच आद्वेंत येता म्हणटा म्हाका उडाचेचो हांव रोमाक येता आसतना मुंबय एअरपोर्टार डिले जाल्ल्याक 2.5 वरां राखोंक आसलें आमकां 2.5 वरां ते 2.5 वरां बसून बूक पासून पुरो जावन आत्ता येता घडी येता उठचें बसचें देखून तें राती एका मदान 1 वर 2 वर लेट जालें जाल्यार तशें देखून क्रिस्ताच्या येण्याक वो राखचो काळ वो इन बिटवीन काळ पयलें येणें जालां बेतलेमांत जेजू जल्माला आतां दुसरें येणें तो खंयची वेळ घडी कोणाक वचना ह्या 2 येण्या मदें आमी राखचो काळ हे राखचो काल म्हणटाना ह्या राखच्या कालाक म्हाका बरें जावचें काल्याक म्हळ्यार क्रिस्त येणें म्हणटाना म्हाका उडास येवचो रोमांत आदिमागां क्रिस्ता पुर्वांत एक तांचो रोमांत देव आसलो ताका जेनेरियोस म्हण त्या देवाचें नांव तांचो देव तो आनी तो जेनेरियोस म्हण ताच्यो मुर्ती आसा ते रोमांत आसा जेनेरियोस म्हूण आनी तो क्रिस्ताच्या पुर्वांत आसलो तो लोक ताका पातयेतलो तेजो क्रिस्ता पयलो तो ताका त्या देवाक 2 तकली तांच्या देवाक 2 तकल्यो एक मुखार तकली अशी मुखार पळोवन आनी एक मुखार पळोवन आनी सोबीत सुंदर मुखार पळोवन फाटली तिके प्रायवंत जाल्ल्या बरी माथारो जाल्ल्या बरी फाटली एक मुखार त्या देवाचें तोंड थरनाटो अशें करून बारीक सुंदर चातूर वचो मुखार पळोवन आसा फाटली तिके अशें प्रायवंत जाल्ल्या बरी तिके जड जाल्ल्या बरी तिके मिरयो पडोवन आनी प्रापाड म्हळ्यार तें खालें म्हळ्यार ताचो तो फाटीं पळयता आनी यू ऑल्सो लुक्स फॉरवर्ड फाटीं पळयता जाल्लीं घडितां परत खाल्या नियाळ करता अशें केल्लें अशें घडितां जालीं अशीं घडितां जालीं म्हूण आनी मुखार पळयता आमी आद्वेंतांत ती तशेंच फाटीं पळोवंक मुखार पळोवंक फाटीं म्हळ्यार 2000 वर्सां पळय जेजू म्हजे खातीर जल्मालो जेजू म्हजे खातीर जियेलो जेजू म्हजे खातीर ताणें कश्ट सोंसले जेजू कुर्सार मेलो आनी ताणें मरण सोंसून म्हजीं सर पथकां ताणें कुर्सार खिळयलीं आनी म्हाका ताणें बाचावी दिली सस्नाचें जिवी दिलें क्रिस्त मेलो पुनर्जिवन उठलो त्या पुनर्जिवनपणान म्हाका भागीरदार केलें ही म्हज्या सोडणीच्या चरित्राची घडितां हांवें नियाळचीं आनी पयलें क्रिस्मस हांवें नियाळचें फाटीं पळोवन तें फाटीं जावन जालां मुखार लुकींग फॉरवर्ड म्हळ्यार मुखार पळोवचें मुखार कितें पळोवचें जेजू परतून नव्यान येतलो परतून नव्यान खंयच्या दिसा खंयचे घडी तें कोणाकच कळीत ना सोम्यान म्हळां देखून आमी वारी करचें नाका तो केदाळ येतलो तेदाळ येताना ताका स्वागत करूंक आमी ताका राखचें पापा लियो द ग्रेट सांगता क्रिस्ताचे जेणेन चरित्रांत हे लोवली स्टेट खालतें भोव सादें भोव खालतें आनी भोव दुबळें मात्र न्हय म्हणटा तो तें वय तें सादें वय तें दुर्बळें वय पयलें क्रिस्ताच्या जेणान दुर्बळ्या परिसरांत तो जल्लो स्थितीन पूण तो म्हणटा क्रिस्मस भोव दाबाजीक परब भोव वैभाचें क्रिस्मस आमी भोव वैभवान आचरण करचें भोव दाबाजीक परब जावन आचरण करचें म्हणटा कित्याक म्हळ्यार ताचो शेवट ताचो तो फातकाचेर मरणाचेर तो जैते वन जाल्लो वैभव तांचो आठापून आसा त्या गरदाराच्या गोठ्यान म्हणून गरदाराच्या गोठ्यान जेजू फातकाचेर जैते वन जाल्लो जेजून फातकाक सर्व नाश केले मरणाचेर नाश केल्लो तसो शेवट ताणें आपणायलो आनी जिखलो तो आनी आमकां सस्तांचीं बाळां केल्लो दीस तो सस्तांचें जिवीत आमकां दिल्लो दीस म्हणटा तो देखून क्रिस्मस वैभव फेस्त काहाली आमी दुबळीकाय तें मात पळोवन जो जेजून कितें पुरा आमकां जोड दिलां तें पुरो हाटापूण जेजूचें जाणान क्रिस्मस आमी वैभवान आचरण करचें म्हणून द पोप लियो द ग्रेट सांगता ग्रेट म्हणून तो ग्रेट ताचें बरो ताचें तितल्या चोमण्याची जाणवाय ताच्या पाप साहेबाची मिसा वेळी आमी सतपंथा म्हणटाना तो वैभवान परतून येतलो म्हूण
जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची म्हणशी झडटी करून घेतालो देखून झडटेक आमी तयार जायचे पथकां बक्षी पथकान पडच्यान पथकां बक्षी न्ही जेजून पथकां बक्षिल्ल्यान बक्षिलां आनी परतून बक्षी म्हणूंक ना ताणें बक्षिलां आमची पथकां आमी कुमसारान थंय बॉक्सान मागता आमची पथकां बॉक्सातात देखून आमी दुसऱ्या येण्याक आमी कशें तयार करचें बरी क्रिस्तांव जिणी वय मोगांत शांतींत आनी संतोशांत सोंसणीकायेंत आनी विश्वासांत पेल्याच्या मोगांत सेवेंत आमी जिवन क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी झाग माग दवर राखो रावचे झडतेक आशेवन रावचे देखून थोड्यांनी ह्या दुसऱ्या येण्याच्या फातयेनसो दुरुपयोग केल्लो आमकां पळोवन मिसयूज केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा जेजूच्या दुसऱ्या येणे म्हणटाना जायते मिसयूज करतात आमी पळयता अमेरिकाचो ॲपल वायट म्हणलो प्रोफेसर ताणें त्यो कॉमेट धुमकेतू येताना मोस्टली 96 to 99 भितर ताका धुमकेतू येता म्हणून वयता येता म्हणून फिजिसिस्ट ॲस्ट्रोफिजिसिस्ट सांगलें आमी आयकलां आनी त्या दळा ह्या ॲपल वायट म्हणल्या एका मनशान तो फिजिक्स घालें प्रोफेसर जावन आलो म्हण दिसता मस्त जाणां सांगलें हें कॉमेट येता जेजू येता थांतून जेजू दुसरे फावटी वैभवान येता पळया अंतराळार कितें परत जाता म्हूण जेजू भुमीक पांय दवरना तो अंतराळार आसता आनी आमी सगळीं ताका मेळोंक थंय येता देखून आमी तयार जायचे म्हणून देखून ताणें एक दीस तो धुमकेतू लागीं येता म्हणटाना हे ताका मस्त फाटलाव आसलें एक व्हडलें घर ताणें रानांत काणयलें ताणें एक व्हडलें काणयलें थंय कोणूय लोक वचनासलो देखून ह्या ताच्या फाटलावदारांक पुरो थंय गेले आनी त्या ॲपल वायटान ताणें खान केलें ॲपल फाय म्हणून ताणें केलें म्हळ्यार एक बांसांनी प्रगल्यो सूप केलो त्या सुपान हर एकल्यांक सायनायडाची विकां बेकी वीक ताणें हाडून ताच्यो गुळयो पुरो घाल्यो आनी सगळ्यांक पिवूंक दिलें ताणें धवे वस्तू न्हेसों काळे मोचे धवे शर्ट घालून आनी तांबड्यो टाय बांदून आनी अर्द्यार तुवालो धरून बावतिजमाचो धवो तुवालो धरून सगळ्यांनी जेवचे आनी सूप पियेचें आनी न्हिदाचें लोक भुरगीं बाळां स्त्रियो ताच्या फाटल्यान गेल्लीं तीं पुरा सूप पिवून न्हिदलीं मौन पावलीं आनी हे थोडी वांसून उरलीं सूप ताणें पियेनासतना कोण सूप पियेनासतना शूट करूंक एक पुलीस दवरलो ताणें शूट करचे सोजार दवरले मस्त जाणांक ताणें सूप पियेनातल्यांक शूट केलें ताणें उरलें आनी वळवळटाना बेड्डार बाबाडटाना ताणें थोड्यांनी सूप पियोन तांकां शूट केलें थोडे सुकोवन दोर उडोवन दवरले बचाव जावन पुलिसांक तांणी खबर दिली आनी रातारात पुलीस आयली आनी मिलिटरी आयली तांकां सोडयलें तांकां तें आमकां गोत्त आसा तें 1996-98 हाताले घडलें घडीत तुमकां चर्चान मेळटा तें मोगाच्यान आमी पळयता पेपर आनी माध्यमांनी आमी पळयता जायत्या लोकांन जेजूचें दुसऱ्या हेणें मिसयूज केलां तसो अर्थ तांणी परत मिसयूज केला तांणी दुरुपयोग केला आनी तांकां जाय जाल्ले बरी चिंतून आनी पुरा मस्तू नाका जालीं गणितां घडल्यान आनी एक गणीत ऑस्ट्रेलियान जालें आमी पयलीं अमेरिकान जाल्लें दुसरें आमी ऑस्ट्रेलियान जाल्लें गणीत तुमच्या मुखार दवरता 1923 1923 ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी लागीं बालमोराल बीचा लागीं एक मागण्याचो पंगड आयलो एक अत्मी पंगड म्हणून तांचें त्या पंगडाचें नांव दी ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट दी ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट म्हळ्यार उदेंतीच्या नखेत्राची सभा म्हण तांणी एक सभा घडली आनी मस्तू लोकांक सर्वालो तांणी म्हळ्यार बालमोराल ह्या बिचांत हांव जेजू उदका वयल्यान चलोवन आमी येता देखून आमी व्हडलें स्टेडियम बांदिचें आनी येत्त वाटेन येता वत्ती वाट तांकां दर्यांतल्या वयल्यान तो चलोवन येता बिचा वयल्यान चलोवन येता आनी हांगा स्टेडियमाक येता आमी हजारांनी लोकांनी मेळोवन ताका आमी येवकार दिचे आमकां झाग माग आसाचे आनी ताचें येणें आमकां पळोवन आमी संतोश पावचे आनी सोम्या सांगता आमी वसाचे सर्गाक म्हणून तांचें त्या बालमोराल बिचाच्या स्टेडियमांत आसल्या लोकांचें द ऑर्डर ऑफ दी स्टार इन द ईस्ट म्हूण उदेंच्या नखेत्राचें सभा म्हणून ताणें घडलें तें बालमोराल बिचाच्या तावन प्रवेश जाता म्हणून ती राखण आसली आनी ताणें मागण्याचें आनी व्हडलें ताणें स्टेडियम बांदलें थंय आनी MBBS स्टेडियम बांदलें आनी त्या दळा तांचो तो उदेंतलो मेसिया म्हळ्यार तो महामेस्त्री ग्रेट टिचर शिकयतलो म्हणून तो येताना ताची वळख धरूंक ताका वळखूंक आनी ताका येवकार दिवंक आमी फावो आमी योग्य आमी मात्र योग्य आमी इतलें मागणें केलां इतलें प्राजीत केलां आमी मात्र योग्य म्हणून त्या पंगडाच्यांनी म्हळें आनी तशें आमी तशीं जियेता म्हणून तांणी हेरांक सांगलें देखून ती तयारी करतलीं बालमोराल बिचांत हांव उदका वयल्यान चलोवन येतालो आमचो मेस्त्री आमकां शिकयतलो आनी नवी वाटेन आमी चलतले हांव म्हणून आमी त्या MBBS स्टेडियमांत बसून निदान आसतना आमी राखो रावचे म्हणून तांणी एक दीस नेमी हाडलो सोमी तांच्या दिसा येवंक येना ती बसलीं परत न्हिदेन पडलीं ती
देखून आमी पवित्र सभा आमी सांगलें आमी पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें पातयेता हांव. सोमी येता पूण तो दीस ती वेळ घडी तूं कोणाच नेना. देखून आदवें सांगता जेजू येता. देखून सांत बर्नार्ड क्लेरो आमी सांत बर्नार्ड क्लेरो तो सांगता जेजूच्या 3 येण्या विशयान तो सांगता. 3 येणे बेतलेमांत पयलें येणें बेतलेमांत 2000 वर्सां पयलें बेतलेमाच्या गोरवा गोट्यांत मरयेच्या कुशींत हांव जेजू बाळ जावन जल्मालो आनी सांजुजेन ताची जतन घेतली म्हणून. आनी बडव्यांनी आनी गवळ्यांनी बडव्यांनी ती खबर गवळ्यांनी दिली, गवळ्यांनी सकडांक ती खबर दिली म्हणून. बेतलेमान जेजू जेजूचें पयलें आमकां पातळांत हांव सुटोवंक आमचो रक्षक जावन आमचो सोडून धाडटा हांव जेजू आयला 2000 वर्सां पयलीं चरित्राचें घटान तो सांगता. दुसरें येणें तो केन्ना येता म्हूण कळीत ना. तो परतून येतलो वैभवान. तो परतून येतलो मुनसुबदार जावन येतलो. सोडोनदार जावन न्ही मुनसुबदार जावन तो येतलो. जज जावन येतलो. निती करता जावन येतलो तो. आनी हाचें तिसरें क्रिस्ताचें येणें म्हणटा तो बर्नार्ड क्लेरो म्हणटा तिसरें येणें तो आज आनी आमच्या हर एका दिसपट्ट्या जिणेंत तो येता. उदका वयल्यान चलोवन न्ही तो हर एका दिसा आमकां मेळोवंक येता. देखून आमचें आयचें वासाप मोगाच्यान स्टे एवेक म्हूण सांगता जेजू. स्टे एवेक जागी रावा. तांकां सांगलें तो तुमकां सांगता जागी रावा म्हणटा सोमी 37 श्लोकांत आयच्या 13 मार्क 13:37 वर्सांत. बी विजिलंट वेटिंग बी एलर्ट बी विजिलंट बी वेटिंग म्हणटा. हें जावन आसा मूड आदवेंताचें. बी एलर्ट विजिलंट जागी रावचें मूड हें वासाप आमचें म्हाका दवरता. मार्काच्या वांजेलांत ग्रेगोरेथे म्हळ्यार नव्या तेस्तामेंतांत वो ग्रेगोरेथे म्हळ्यार 20 आनी 2 फावटी वो शब्द येता ग्रेगोरेथे म्हळ्यार बी विजिलंट बी एलर्ट बी एटेंटीव जाग माग दी गामान दी गण्णें दी म्हणून या ग्रेगोरेथे म्हळ्यार गण्णें दी म्हणलो अर्थ आसा. देखून जागी रावा म्हणलो संदेश जागी रावा म्हणलो मूड सान मार्काचो वांजेल आमकां दिता. एटेंटीव गामान दिया म्हणलो मूड आमकां सान मार्काचो वांजेल दिता. मोगाच्यान जागी रावा न्हिदानाका म्हणलें अर्थ मात्र न्ही. जागी रावा म्हळ्यार तुमी न्हिदानाका म्हणलो अर्थ मात्र न्ही. देखून स्टे इन द ग्रेटेस्ट मायंडफुलनेस म्हणून. मायंडफूल म्हळ्यार तुमी गामान दिजें म्हणलें. न्हिदानाकात म्हळ्यार जागी रावा म्हळ्यार गामान दिया म्हणून. गामान म्हळ्यार झेमेड्या बरी कितें थोडे जाग्या गामान दिनात. देखून गामान दिया म्हणून गामान दिवन जियेया. हर एका दिसा तुमी उर्बेंत जियेया. तुमी उर्बेन बरोवन जियेया. शेळेंपण म्हणटा हेणें उबी न्ही तेणें शेळें न्ही. तेका हेणें उणी न्ही तेणें शेळेन उब म्हणटा उबदाक म्हणटा. लूकवाम म्हणटा जेजू तो जेजू म्हणटा आमच्या उगडापण ग्रंथांत तूं उब आसा तेणें उणी न्ही हेणें शेळें न्ही. थळ्यांक म्हज्या तोंडांतली काण्ण उडयता म्हणटा तो. म्हळ्यार तुमकां प्रशंसा ना म्हज्या तावन म्हणून. तुमकां हांव वगळसूंक ना. तुमकां अशें हांव बरें उलोवं म्हजे लागीं कांय ना. तिशिनी न्ही इशिनी न्ही. थोडे फावटी दिवो पेटोवन आमी वणटीर दवरता. ह्या कुडाक उजवाड पडना त्या कुडाक उजवाड पडना. अर्दी उणवता जाल्यार तेणें ना एका कुडान दवरल्यार थंय म्हणी पडटा. त्या कुडान दवरल्यार थंय पडटा. हें त्या कुडाकी ना ह्या कुडाक ना म्हळ्यार तिशिनी ना इशिनी ना म्हळ्यार उठाक कुंटू लेखा केला म्हणून. तशें उठाक कुंटू आठाक कुंटू लेखा केला म्हणटा आमी तशें. देखून हें इंचिलात उब न्ही म्हणून. जेजू आयला परत येतलो. येपटी जेजू आयला परतून येतलो. आमी ताच्या येण्याक देखून ताच्या मोदेकात उर्बेन गामान दिवन आनी ताच्या येण्याक ताचें चिंताप आमच्या मतीन दवरून. तो येता म्हणलें चिंताप म्हाका मेळोंक येता म्हणलें चिंताप काळजा मनांत तो येता म्हणलें म्हज्या आत्म्यान दवरून आमी जियोचें. ताच्या आजारपणाक आमी गामान दिचें. दीस पडटे तो येताना ताच्या आजारपणाक आमी गामान दिनातल्यार आमी न्हिदल्या बरीच जाता. देखून न्हिदानाकात म्हळ्यार ताच्या आजारपणाक आमी गामान दिनातल्यार आमी न्हिदल्या बरी जाता. देखून क्लासींत आमी पाठ करतना थोडीं भुरगीं मोत खंय आसा ती न्हिदल्या बरी तांकां कांय कळना आमी शिकयल्लें. गामान खंय आसता तकली खंय थोडे तेरसा वेळार मागण्या वेळार नमन बरी संसार म्हण गामान खंय काले म्हळ्यार तांकां कोत्ता आसना. देखून मोत खंय आसा तेका न्हिदल्या बरी जाता. आयकनात देखून आमी मोत खंय दिल्यार आमी आयकनातल्यार आमी न्हिदल्या बरीत. देखून आयकल्यार आमी गामान दिल्यार आमी न्हिदल्या बरी न्ही. देखून आमी आयकनातल्यार आयकोंक गामान दिनातल्यार आमी न्हिदल्या बरी जाता. देखून जेजू ताचें आतां तें बरें
देखून आतां एडवेंट जावन आसा आमी नवीकरण करचें आयकोनचें बद्द जायचें आयकोनच्याक आनी आमी एटेन्शन दिवचें बद्द जायचें आनी एक जालें म्हळ्यार आनी एक आमी एटेन्शना बद्द दिवचें आमी आनी प्रतिक्रिया दिवचे देखून आमी ती जबाबदारी आमकां दिवचे देखून आतां आमी एक काणयो आयकल्यो डॉक्टर लुसी म्हणून ते मेन एक्टराचें नांव डॉक्टर लुसी म्हणून डॉक्टर लुसी एक दीस संजेर चलोवन येता वॉकाक येता एक दीस येताली एक दीस येता एक दीस बारी समजा सुटसुडीत उर्बा आसता तिका चलोवन गेली गुड्या वयल्यान चलोवन गेली अर्द्या त्या वाटेर येता आनी तिणें फाटीं उंचे जालें एकटी आनी तिका बरें जालें म्हणून आनी इल्लेशें मुखार या म्हणालें तिका बगलें एंड मुसर या मुखार येताना खंय गे रानांत आसलो वाग तिका पळयता आनी दोन येता म्हणटा लुसी बाय फाटीं येवंक जायना वागा वाटेर मुखार जावन फोणी म्हणे आसा जाल्यार म्हाका बचाव करताले मुखार जावनताना थंय व्हडली खणी सकयल अशें तुदी रावता आनी पळयता व्हडली पाज आनी पाज्या तिशेन बल्प पाजेर हांगा वाचनात ते सकयल पडलें थंय पाजेर पडचे सकयल व्हडली पाज पळयता आनी बाचेच्या बल्प येना इशेन फाटीं पळया म्हळ्यार वाग आसा फाटयाच्या बरी ना मुखार वचून खणी आनी बल्प आसा ते खणी आसा पाज आहा बल्प उडल्यार पाजेर पडोवन सत्यानाश जाता आडाम पिड्ड्यार जातात म्हणजे कालें करचें गे म्हूण आनी त्या झाडाक एका फांट्याक धरता आनी सकयल पळयता ती फांट्याक पळयतना खाल म्हणटा तो फांटो बागात आयलो पावतालो जांबळां पिकोवन गेलां तेणें पळयता सांपेरां ही 4 जांबळां काडून खाता आनी 4 सांपेरां खाता तेणें पळयता सुरणां अशें गोसा सुरणां 4 काडून खाता तेणें पळयता वाग येता फाटल्यान पळयता वाग येता मुखार बल्प आसा आतां ह्या घडये आनी वाग येवंक आनी किल्लोसो टायम आसा एक 5 मिनटां जावन येजें जाल्यार वागान सकयल थंय थावन हांगा येजें जाल्यार वाग येता तेन्ना चलोवन ताणें हांगा पावचे जाल्यार 5 मिनटांत इने मुखार उडाचें जाल्यार ते मुखार इल्लोसो वेळा आतां ह्या घडी ह्या मिनटां म्हज्या मुखार लागीं काल्यां येणें जांबळांत वयर सांपेरांच्यो थांबडी सांपेरांत जांबळां आसात सुरणां आसात 4 सांपेरां घाता 4 जांबळां काडून तोंडान घालता 4 सुरणां काडून तोंडान घालता आनी चिंवता आनी बियो सकयल घालता आनी परतून 4 करून तोंडान घालता मगाच्यान ती येणें वागाकी गमान दिना तेणें शिवाक येवना आतां प्रेझंटाक गमान दिता प्रेझंट बी एटेंटीव टू युअर प्रेझंट बी एटेंटीव टू हियर एंड नाव तुज्या आतां गामान आतां कितें म्हणून मुखलें ती चिंतूक वचना फाटल्याक ती वत्तू दिना ह्या घडये कितें म्हाका आयचो दीस देखून आदवेंत म्हळ्यार ह्या घडये आमी टेन्शन दिवचें देखून तूं मुखलें चिंतून आसाय गी ह्या आयचें चिंताय ह्या सोशल मिडियाक गमान दिवन खंयच्याय संवसारांत आसाय ह्या घडी बी एटेंटीव टू युअर हियर एंड नाव आतां ह्या घडये आयचो दीस तशें म्हळ्यार आयकोनचें आनी गमान दिवचें कितें गरजेचें तें मात्र आयकोनचें गरजेच्या संगतीक आयकोनचें ती कितें सांगतात हें कितें सांगता ताका परत आनी सांगल्या बरी न्ही गरजेचें आयकोनचें जेजू तुका जर तर तुवें आयकोनचें गामान दिनाय जाल्यार जेजू येता तो चुकता तुका तूं फाटीं पडल्यार या मुखार पळोवन संगती मुखल्या संगतीचेच गामान दिवन तयार जाल्यार तूं आतां न्हिदल्या बरी आतां संगती येरण नांव जेजू आतां येताना तुवें ताका मेळाचें नातल्यार जेजूक तूं चुकल्या बरी जाता जाय तितलें सगळें आपणोवचें सूख न्हय जाय तितलें आपणोवचें सूख न्हय आणकी आसल्यार बरें आनिल्लें जाल्यार बरें आनिल्लें देखून आमी वाडटा पर्चेजींग करता ताच्या फाटल्यान पडचें तर वस्तू आपणोवच्यो वस्तू हाडच्यो सूख न्हय पूण ताच्याच फाटल्यान गामान दिवल्यार दोशी जाता दोशी म्हळ्यार तुका जेजूची खुशी करूंक जायना जेजू चुकता तो येताना ताची तुका दोशी जातात दोशी दिताना तुका ताची खुशी करूंक जायना तेदार तूं तृप्ती नासतना डिप्रेशनाक पडटाय येणें जेजूय मेळना येणें वस्तू तावन तृप्ती ना तूं डिप्रेशनाक येताय तुका जिणेंत डिप्रेशन वचून तृप्ती नासतना तूं वस्तू फाटल्यान पडल्यार जेजू तुका चुकता तो मिस जाता देखून तृप्ती मेळटा तुका कितें सरी जाल्लें तें मात्र आतांच्या गामान म्हाका आतां हें गरजेचें कितें गेम वॉट मॅटर्स टू यू नाव सोमी उलयता तें आयकपाचें आमी तो म्हज्या अंतस्करणांत उलयता येरांतावन उलयता आनी पवित्र लितुर्जीन तो उलयता मागण्यांत तो उलयता ताका हांवें गामान दिवचें देखून जेजू म्हणालो पळय गेलता आयतारा गरजेवंतांक की जे कोण म्हज्या ल्हाणांच्या पैकी ल्हाणांक कितें केलें तें तुवें म्हाका केलें म्हूण तांणी कालें केलें तांणी बुकेल्यांक खाण दिलें थाणेल्यांक पिवूंक दिलें घरनांतल्यांक आसरो दिलो वस्तूनांतल्यांक नेसाण दिलें आनी गायेल्यांक वखाद दिलें
एकसुऱ्यांक सांगात दिलो बंदीकरणान ताणें सांगात दिलो, वखात दिलें सांगात, वखात सांगात, वखात सांगात ताणें दिलें तें क्रिस्ताक ताणें पळयल्या बरी जालें, क्रिस्ताक दिल्ल्या बरी जालें. खंय ताणें म्हळें घालें म्हळ्यार बऱ्या शेळयांनी म्हळें खंय तुका आमी पळयला, खंय बुकेलो पळयला, तांकां दिलें म्हाका दिलें म्हणटा जेजू. आनी म्हणाली थोडी त्यो दिनांतल्यो बोकड्यो म्हणाल्यो तुका खंय पळयलें समज काण नासलें उपास नासलो खंय पळयला, तूं एक सरो ताण येयलो खंय पळयला, तुका आसलो नासतना मार्गार आसलो खंय पळयला आमी, तूं वस्तू नासतना आसलो विणगो आसलो खंय पळयला तुका, खंय तुका पिडेस्त आमी पळयला वखात दिवून आमी कडली दिताले आमी तुका पळयलो जाल्यार, तुका सांगात दिताले आमी तूं बंदिकान तो आसलो म्हण जाल्यार तुका आमी सांगात दिताले वखात दिताले वखात सांगात दिवन दिताले तुका पळयताले म्हणून, तुका खंय आमी पळोवना म्हणटात. देखून पळयला म्हळ्यार तांणी गामान दिवना, खंय गामान दिवना, तांणी वस्तू आपणूक गामान दिल्यात, दुडू आपणूक गामान दिवंक पुरो, हेर संगतेंक देखून सोशल मिडिया गामान दिवंक पुरो, जेजून सांगल्यार गामान दिनासर रावंक पुरो, देखून जेजू तांकां सुकलो, जेजू तांकां मेळोना, जेजू तांकां तें सुकोवन गेलो, तांकां मिस जालो जेजू. आतां तांच्या जिणेंत डिप्रेशन आयलां, आतां तें संतृप्ती मेळना, कारण कोण तिंत जेजूचे उतार तांकां आयकोना, जेजू हेच्या वांजेलान सांगता जें कितें तांकां तुमकां सांगलां तें तांकां सगळ्यांक सांगता, बी एटेंटीव, बी अवेक, जागी रावा, जागी रावा म्हळ्यार निदाना खातीर म्हूण सांगल्यार तुमी गामान दिया, खंय गामान दिजें तें गामान दिवन जेया म्हूण, कितें करीजें तें करया, करनासल्यार तुमी सुकल्या बरी जाता. देखून आद्वेंताचो मुख्य उलो बी एटेंटीव टू द प्रेजन्स ऑफ क्रायस्ट. जेजूचें आजारपण खंय आसा कित्याक जेजूच्या आजारपणाक गामान दिया म्हणून. सोम्याचें आजारपण तुज्या जिणेंत, तुज्या भोंवतणी, तुज्या जिणेंत, तुज्या हत्म्यांत, तुज्या जिणेंत, तुज्या कुटुंबांत आनी तशेंच तुज्या भोंवतणीच्या संवसारांत जेजूचें आजारपण आसा ताका गामान दी. वॉट इज युअर हायस्ट वॅल्यू, तुजें खंयलें मौल्यां, खंयच्याक तूं वस्तू दिताय तुज्या जिणेंत, खंयची तुजी उंचली मौल्यां, हायस्ट वॅल्यू उंचली मौल्यां कसली, संतोशू, शांती, दया, सोंसणीकाय, विश्वासीपण, सया, सोंसणीकाय, कुमोग करचें आनी आडवेंत जाता नवीकरण कर, तुजें कमिटमेंट, तुजें बद्धपण नवीकरण कर. आतां इल्लें लूज जालां जाल्यार तें इल्लें टायट कर, उणें जालां जाल्यार तें चड कर. बद्द कितलो कमिटेड तूं आयकूंक, कितलो कमिटेड तूं गामान दिवंक, कितलो कमिटेड तूं रेस्पॉन्स दिवंक, प्रतिक्रिया दिवंक, तें तुजें कमिटमेंट नवीकरण कर. मोगाचें सांत पावलाचें उतार आमकां बारी मोगाचें हें तुमी मतीन दवरचें. एफेसकारांक 5:16 एफेसियन्स 5:16 एफेसकारां बरें 5:16 श्लोक सांत पावल सांगता वेळ बऱ्याक करशिया आनी जिवाळ जाया, जेमेड्डे जायनाका, जिवाळ लावालाविके जाया, वेळ बऱ्याक करशिया. वेळ आसा तो कोलोसोच करची नाकात. चड तुमी तो वेळ बऱ्याक करशिया म्हणून सोशल मिडियाक चड करची नाकात. करशिया सोशल मिडिया जाय, मस्त ग्रुपांत आसून तातूंत पडोवन वेळ पाड करनाकात. वेळ बऱ्याक करशिया, जिवाळ जाया म्हणटा. देखून आद्वेंत जागे रावा म्हणल्यार असो यंत संवसार खोटो म्हणटा सांत पावल. संवसार खोटो, तो खोटो, ह्या खोट्या संवसारांत तुमचो वेळ बऱ्याक करशिया, जिवाळ जाया, तातूंत खोट्यान पडनाकात म्हणटा. जिवाळ जाल्ल्या वेळी तुका संतृप्ती मेळटा, फुलफिलमेंट मेळटा म्हणटा तो. जिवाळ जाल्ल्या वेळी तुका फुलफिलमेंट मेळटा. आयचो दीस बऱ्याक काडूंक गामान दी, बरो करून काडूंक आयचो दीस मात गामान दी. फाल्यांचें चिंत नाका, आदलें चिंत नाका, आयचो दीस बऱ्या तरान करसूंक, देवाक पसंद करूंक, देवा पसंद करूंक, देवाक प्लीज करूंक, आनी तूं करशी तो. आयचो दीस देवाक तुवें प्लीज केलें जाल्यार सगळ्या संवसाराक तुवें प्लीज केल्ल्या बरी. आज जिये. आयचें पयलें वसाप सांगता इजाया प्रवाच्या ग्रंथांत 6:3 16 आनी 17 श्लोकांत आमकां तूं सोम्या, आमकां तुज्या संबंदांत बापा तूं आमचो बाप, आमी वळखता तूं आमचो बाप म्हूण. तुज्या ह्या संबंदांत आमकां कांय बरेंपण जाल्लें आमकां दिसना. देखून आमचो संबंद परतून सारको कर बापा. आमी थंय लागीं फाताक रडटा, आमी फातकां तुजे तोंड पयस गेल्या, फाताक रडोवन तुज्या फाटी येता आमी, तुजो फाटलाव करता. आमचो संबंद परतून घट कर, आमकां तुटलो संबंद परतून बांद आनी आमकां आमचो संबंद नवीकरण कर आनी आमचे जिणेंत दादोस कर म्हणून. तांकां कळटा देव जिणेंत आसल्यार जिणेंत दादोस म्हणून. देखून मोगाच्यानो गोल्स, विजन, शेवटो, दिश्टावो जाय तो जाय.
गोल्स आसाचे आमकां विजन आसाचे तें करीचें हें करीचें दिश्टव आसाचे गोल्स एंड विजन शेवट आनी दिश्टव आमच्या जिणेंत आसाचे पूण आयचो दीस म्हत्वाचो आयचो दीस म्हत्व वॉट नेक्स्ट चड फोकस करचें न्ही रायट नाव मिस जाय नजो देखून ताका आमी ताका म्हत्व दिचें हांव बेंगलोर आमच्या सेंट एंड इस्काल असो व्हडलें इस्काल आसलें 2000 भुरग्यांचें चड आसलेलीं भुरगीं आनी व्हडलें इस्काल तें आनी त्या इस्कॉलाचो प्रिंसिपल जावन आसतना थंय हांव एक भुरग्याचो थंय आमचो पेरंट्स मिटींग आसा पेरंट्स युनियन आसलें ताचो एक प्रेसिडेंट आलो तो संपत कुमार म्हणलो तेणें खालें बिजनस करून ताका ताचें म्हणलें बिल्डींग आसलीं 2-3 एक दीस तो नांतना सदां येवचो मनीस नांतना आनी म्हाका खंय भायर वचोंक काम सांगतलो मात्र त्या वेळा 1996, 97, 98 हाचेर 98 प्रत्येक 98, 99 टीव्हीचेर हर एका दिसा तें संवसार आख्खेता संवसार आख्खे जाता म्हूण सांगलां म्हूण सांगून टीव्हीचेर दाखयलें नॉस्ट्राडामान सांगलां संवसार आख्खेर जाता म्हणून एक फातर वयरच्यान पडटा आनी भुमीचेर पडटा भुमी उलपण चलता म्हणून अंतराळांत एक व्हडलो फालो पडटा शिले पडटा म्हणून सांगता घडये सांगतना हो मनशान सचिनला आजच्या बिल्डिंगाक ग्रायकलो पुरो विकून आमी कांय मरताना एन्जॉय करया म्हणून देखून 4 दिसांचो संवसार एन्जॉय करा म्हणटा म्हणून हो बिल्डींग विकून लाख आनी लाख तें करोड पयशे काडून अर्जो पयसो काडून सिंगापूर वचून भुरगो इस्कालाक येना कितें म्हण सांगलो तो ना घरा बीग घाला म्हणटात आनी तो म्हाका तो एक 20 दिसांनी पयशे करसून फाटीं आयला हांवें एक बिल्डींग विकलें आमी जॉली करून सगळ्या कुटुंबा परिवारा कडेन सिंगापूर गेलो म्हणटा हांवें सांगलें कोणें सांगलां पळयतालो हितून पुरो उगडोवन तुजे गत कंगाल नाका संवसार कांय जायना तो म्हाका भारी लायक करतालो आनी फाटीं येतालो हांवें सांगलें एक सोप सांगतालो हितून अशें करच्या पयलें म्हणून संपत कुमाराक म्हळें हांवें ताचीं भुरगीं आमची इस्कॉलान शिकतालीं हुशार आलीं तीं आनी भुरग्यांक हाडून गेला हितून संवसार जाल्या हाच्या पयलें म्हणा हे 50 वर्सां पयलें म्हणा 100 वर्सां पयलें म्हणा हाचे मस्त म्हणा संवसार येता सोम्यान देवान संवसाराच्या तारोकान संवसाराच्या रस्त्यार म्हणून तो दीस वेळगडी कोणाक गुर्तना म्हणून आनीक 2000 वर्सां आसूं पुरो तूं पिशांबरी करिनाका म्हूण सांगलें तो पश्चाताप पावून तो कांगाल जावन गेलो मगाच्यान आसलें पुरो वगडायलें ताणें थोडे इल्लेशें बरें थोड्यांनी भुरग्यांक वेळ दिवचो वगडायलो थोडे आमी पती आनी पतीन मदें आसचो संबंदाक वेळ दिना आसलें वगडयता भुरग्यांक तांकां दिवचो वेळ दिना जाल्यार भुरग्यांक आमी वगडयता वॉट आय वॉन्टेड फाटल्यान पळोवन येता आय वॉन्ट दीस वॉट आय वॉन्ट ताच्या फाटल्यान पडटा भुरगीं वाडटात त्या वाडच्या भुरग्यांक तांकां हांव मात्र आवयच्या पितृवासल्ल्या मातृवासल्ल्या तें दिजें आमी तीं भुरगीं वंचीत जाता आवय बापायचो मोगूत तांच्या काळजांत आसना कित्याक म्हळ्यार पतीन मदें संबंदी तो आसना मिस जाता कित्याक म्हळ्यार पती घरा येताना पतीन ना ती खंय गेल्या ती पॉलिसी करूंक इन्शुरन्स करूंक पॉलिसी इतलें बरें कामाक गव्हर्मेंट परतून सांजेर हें फ्रेंड्स सांगता मागीर 9 वरां जेवण जावन येवचें ती थोड्या घरांनी ती घर आसा तो घराना तो लँड डील करूंक गेला तें सायट डील गव्हर्मेंट कामां बरो सांबाळा परतून लँड डील म्हूण एक्स्ट्रा बिजनस म्हूण हें म्हजें हॉबी म्हणून तांतूं पयशे करचे आनी घरा भुरग्यांक वेळ ना भुरग्यांक सांबाळून आयचो दीस पिड्ड्यार जालो आयची जिणी पिड्ड्यार जाली केदाळारी प्लॅनिंग फॉर द फ्युचर आमचें फ्युचर ब्रिलियंट जायचें म्हणून प्रेझेंट डिस्ट्रॉयड नेवर केम इन टू द प्रेझेंट देखून ह्या दिसा तुज्या कुटुंबाक तुज्या कामाक तुज्या संबंदाक तो एन्जॉय कर ताका टायम दी एडवेंट उलो दिता फुलनेस ऑफ क्रिश्चन लायफ दिवंक आमी क्रिस्ताचें सैम घालां नेचर ऑफ जिजस क्रायस्ट घालां देखून जेजूचो मोग जेजूचें बगसाणें जेजूची दया जेजूचो संतोश जेजूचें समाधान जेजूची केल्ली सेवा ती आमची कणखणेचें एडवेंट उलो दिता आमच्या जिणेचें कुरीस आमच्या जिणेंत मेळचे कश्ट आमच्या कडेन मेळचे नश्ट आमच्या कडेन सोलवणी सकवो आमचो कुरीस तो कुरीस आमी जेजून वयले बरी वोवयचे म्हणून वो एडवेंट उलो दिता आयच्या दिसा आज म्हजो कुरीस आमी वोवंक तयार जायचे धैर्यान जेजून वयल्या बरी आमी वयतना जेजूक आमी मान दिता ताका आमी मेळटा देवाची खुशी करूंक दुसरें हे एडवेंट उलो दिता देवाची खुशी करूंक आशा म्हजे थंय चडाचे देवाची खुशी हांवें करिचें देवा कितें खुशी म्हज्या संबंदांत हांव देवाची खुशी करता गी म्हज्या मार्केटिंगांत हांव जेजूची खुशी करता गी म्हज्या दुडवांत हांव देवाची खुशी करता गी देवाची खुशी करिचें देखून तिसरें खालें म्हळ्यार देवाच्या परजेची सेवा करिचें
म्हजें काम करचें आनी देवाच्या फर्जेची आमी सेवा करची. काजारी जोड्यांनी विश्वासी मोग जोडतो करचो, घट करचो, बांदून हाडचो, विश्वासी मोगा वत्तू दिवचो. आवय बापायनी भुरग्यांक क्रिस्ती जिणेचें शिकोवण दिवची. आमची डॉक्ट्रीन, क्रिश्चन डॉक्ट्रीन तांकां शिकोवची आनी तांचे थंय शगूण वांजेलाचें शगूण बरोवन हाडचें. वांजेलाचें शगूण भुरग्यांक थंय तांणी आवय बापायनी घालचें. वय तांकां देखून व्हडव्हडच्याल्यांनी पिड्येंत आशिल्ल्यांनी आदवेंत उलोव दिता, जेजू सांगाता सहभागी जावन व्हडव्हडच्या जेजू थंय तांच्या पिड्येंत तांणी सहभागी जावचें. त्या वेळार तांची जिणी आदवेंतांत नंदान जाता. आमकां तुमकां एक फळादीक फ्रूटफूल क्रिस्ता येण्याचो काल मागता. एक फ्रूटफूल एडवेंट मागता. आमेन. दिव्यवाणी